नमस्कार. आज या पत्रकार परिषदेमागचं एक महत्त्वाचा असा विषय असा तो म्हणजे अंमली पदार्थाबद्दल. 15 ऑगस्टाक देशाचे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी तांणी एक संकल्प करून देशाक संबोधित केले की नशामुक्त भारत आज जावपाची गरज आसा. हे प्रधानमंत्र्यांचे वक्तव्य 15 ऑगस्टाक आयले आणि त्याच राती कडेन 2 दिसा उपरांत 17 ऑगस्ट नशामुक्त भारत जो जावपाचो आसा ताका हरताळ फासत गोंया भितर म्हज्या मतदारसंघान शिवोले मतदारसंघान एक तो चित्रपट अभिनेतो कमल झवेरी म्हणून ताणें एक रेव पार्टी अंमली पदार्थांची पार्टी धूम धडाक्यान थंय वाजयली. होच झवेरी म्हणटा तो. हाजे पयलीं मुख्यमंत्र्यांक मेळून गेला, राज्यसभेचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर हांकां मेळून गेला, म्हज्या शेजारच्या मतदारसंघाचे आमदार बाब दयानंद सोपटे हांकांय मेळून गेला. हाजे वयल्यान अशें दिसता की पयलीं मिकी म्हणटालो ड्रग्स वाल्यांचे राजकारण्याचे बी मिकी पाशेको म्हणी संबंध आसा. राजकारण्याचे न्ही, हांगा सरकारूच ड्रग्स चलयता काय अशें आतां दिसलां. ड्रग्साचे वेव्हार सरकाराच्या आशिर्वादान चलता हे कालच्या ह्या भानगडी वयल्यान दिसून आयला. ही रेड कित्याक जाली? म्हाका अशें दिसता की आमचे नवीन जे DGP आतां बदलून आयल्या मुकेश कुमार मीना, तांकां बहुतेक हे सरकाराचे आनी ड्रग्स वाल्यांचे जे हितसंबंध गुंतलेले आसात ते खबर नासतले म्हणून ताणें ती रेड मारली आणि SP शोभित सक्सेना हांणी वचून ती रेड मारून 20-25 जाणांक धरले. आतां हातूंत भितर ड्रग्साचो धंदो म्हणटा पळय त्या धंद्यान रोखडेच पयशे डबल न्हू 10 पटीन जातात. आतां हातूंत भितर राजकारण्यांचे पयशे ह्या चित्रपट तारकां बरोबर मेळ्ळेले आसा आनी तांकां खुली सूट दिल्ली आसा. स्वता सरकारच जर अशा तरेचे धंदे करता जाल्यार तो न्याय आनी कसलो मेळपाचो आसा? आज प्रधानमंत्री ज्या तरेन उलयता की नशामुक्त भारत, पण आज गोंया भितरूच ताका हरताळ फासलेलो वयता. हांव माननीय पंतप्रधानांक साद घालतां ह्या पत्र परिशदेंतल्यान. डायरेक्ट हांव पंतप्रधानांक एक आर्जवाची एक आर्ततेची अशी हाक दिता की पयलीं एक उडता पंजाब म्हणून पिक्चर आसतालें, आतां हें उडता गोवा करपाचें ठरलां काय कितें म्हणून एक प्रामाणीक आनी आर्जवाची विनंती आसा माननीय प्रधानमंत्र्यांक की जर हांगासर मुख्यमंत्रीच ह्या ड्रग्सान इन्वॉल्ड आसा जाल्यार तांकां आज तुमी सत्ते वयल्यान पाय उतार करपाची गरज आसा आणि तांकां पाय उतार करून
एक तर ह्या मंत्रिमंडळान दुसरो एक लायक एखादो मंत्री आसा, उदाहरणार्थ विश्वजीत राणे आसात, तांकां मुख्यमंत्री करा. दुसरे म्हणजे मायकल लोबो आसात, तांकां मुख्यमंत्री करा. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांकडेन हे सगळें ड्रग्साचें प्रकरण आटपना आणि तांचेच इन्वॉल्वमेंट हांगासर दिसून येता. दुसरें म्हणजे ह्या पुलीस स्टेशनाचे जे पळय इन्स्पेक्टर आसा सूरज गांवस, हांकां कोणाचो आशिर्वाद आसा? हांवें सातत्यान इतक्यो मागण्यो करून सुद्दां ताका निलंबीत करचो म्हणून कितक्यो मागण्यो केल्यो हांवें. तो आनी एक थंयसर PSI आसा विदेश पिळगांवकर म्हणून. हो विदेश पिळगांवकर म्हणटा तो सगळ्या ड्रग्स वाल्यांकडे भोंवता. म्हाका खबर आसा एकदां लास्ट सिजनान अशीच पार्ट्यो जाताल्यो आनी हांव सातत्यान हेचेर आवाज उठयतालो. त्या वेळार एकदां हांवें अशेंच हे शोभीत सक्सेना त्या वेळार एंटी नार्कोटिक्सान आसले आनी तांकां हांवें सांगिल्लें की अशी अशी एका जाग्यार पार्टी चलता आनी तुमी थंय या आनी रेड करा म्हणून हांव थंय त्या स्पॉटाचेर रावलो. पुलीस स्टेशनाक खंयच्यान कळ्ळें काय कळना म्हाका की होच विदेश पिळगांवकर म्हणटा तो. हांव ज्या स्पॉटार राविल्लो थंय येवन त्या ड्रग्सवाल्याक सांगलें की आवाज बी कमी करा म्हणून, आनी ताणें त्या ड्रग्सवाल्यान आवाज कमी केलो आनी हांव त्या स्पॉटाचेर रावन पळयतां आनी हो तेजे कडल्यान दुसऱ्या ड्रग्सवाल्या कडेन गेलो आनी हांव हेजो पाठलाग करता फाटल्यान, ताका खबर ना. आनी हो अशा तरेन ते जितके जितके ड्रग्सवाले जंय जंय पार्ट्यो आसता त्या सगळ्या पार्टीवाल्यांकडे वचून तांकां आवाज कमी करूंक लागले. अशा तरेचे आनी होच विदेश पिळगांवकर म्हणटा तो हाका दोनदा ट्रान्सफर केला अंजुना पुलीस स्टेशना वयल्यान. अशात अनेक प्रकरणांत तो इन्वॉल्ड आसा आनी वेश्या वेवसायांक प्रवृत्त करपाक हेचो खूब हातभार आसा म्हणून ताका 2 फावटी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर ट्रान्सफर केल्लो. पूण तो सरकारी जावंय कसो परत परत शिवोले मतदारसंघांतल्या अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर परत परत येता. कित्याक येता तो? हेका कोणाचो आशिर्वाद आसा म्हणून तो येता? मुख्यमंत्र्यांक दिसना हें म्हणून हांव डायरेक्ट साद घालता प्रधानमंत्र्यांक की मुख्यमंत्र्यांक तुमी बेगोबेग पांयउतार करचो. म्हजी मागणी आसा ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान. आनी एक थंय दुसरो एक लायक आनी कर्तबगार असो मुख्यमंत्री म्हणून एक तर विश्वजीत राणे आसा नाजाल्यार मायकल लोबो आसा. अशा तरेच्या कर्तबगार मंत्र्यांक मुख्यमंत्री तुमी करचे अशें म्हाका दिसता. पयलीं तरी हांव तें खातें दुसऱ्याक दिवचें अशें म्हणा, पूण आतां म्हजी मागणी आहा ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान की दुसरोच मुख्यमंत्री आज ह्या राज्याक मेळपाची गरज आसा. कालचे जे प्रकरण जालां रेव पार्टीचे तातूंत भितर जी ड्रग्सां मेळ्ळ्या ती हाय लेवलची ड्रग्सां आसा. आतां अशा तरेची ड्रग्सां जेन्ना अशा प्रोग्रामांनी मेळटात, वो खंयच्यान आयलो ड्रग्स आनी इतको डायरेक्ट जेन्ना अशा तरेन येता तेन्ना सरकारची फूस आसा अशा ड्रग्स चलोवपी लोकांक. आनी हे जे चित्रपट नट आसात हांचे संबंध जे हे पॉलिटिशियना बरोबर आसात हांकां सोदून काडून अशा राज्यकर्त्यांचेर शासन करपाची गरज आसा. म्हणून हांव एक परत पत्र प्रधानमंत्र्यांक बरयतलो, गव्हर्नराकय बरयतलो आनी परत एकदां मागणी आसा म्हाजी, म्हज्या स्वाभिमानी शिवोलकारांचे हीत लक्षांत दवरून, फुडल्या पिळगेचें हीत लक्षांत दवरून हांव ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान मागणी करता की परत एकदां
ह्या राज्याक एक बरो मुख्यमंत्री मेळचो येणाऱ्या काही दिसा भितर देव गणेश प्रत्येकाच्या घरान आगमन करतलो. हांव आता नाईलाजान आनी शेवटाक त्या विघ्नहर्त्या गणराया कडेन प्रार्थना करता की देवा अशा तरेचे हे जे राज्यकर्ते आहा जे माझ्या स्वाभिमानी गोंयाची वाट लावपाक फुडें सरल्या यांची तुम्ही बेगोबेग वाट लाया, यांका त्या खुर्चे वयले घरा बसया, नाजाल्यार या गोंयाची परिस्थिती येणाऱ्या कांय दिसान वाईट जावपाक वेळ लागचो ना म्हणून एक आर्जवाची विनंती आसा. देवा गणेशा परत परत एक आर्जव करता की हे जे ड्रग्साचे हो जो धंदो गोंया भितर चल्लेलो आसा आनी खास करून परत परत माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे नाका जाल्ले धंदे जे चालू आसात आनी दुसरे म्हणजे आता सनबर्न आनीक येवपाचे आसा आनी ह्या सनबर्ना भितर हे पॉलिटिशियन आणि हे चित्रपट तारक चित्रपट जे नट आसात ते यांचे लागे बांदे जातले आणि ते सनबर्न परत थंय करपाचे आसा आणि हातून कोणाचो पयसो इन्वॉल्ड आसा वो हाजे वयल्यान दिसून येता. म्हणून परत एकदा हांव विनंती करता प्रधानमंत्र्यांक, देवा भगवंता प्रथम पूजक गणेशाक की तुझी चवथ येवच्या पयलीं कितें तो रिझल्ट तुम्ही दाखवचो ते सांगून हांव माझी पत्रकार परिशद हांगासरूच थांबयता. देव बरें करूं. कितलो टाइम तो विदेश प्रयोगाक लंडना पडले तो तुम्ही काढला पिरियड काढला असं सांगा केन्ना एक तुमकां दिता हे करून दिला तो प्रमोट जाला दिसता पीआय जालो त्याचे आणि प्रमोट आणि कसले करतात ते म्हणून म्हणता तुमकां कित्याक ते दिसा ते प्रमोट जाला पळय 20 जा तातून असं नाव ताजें दिसता म्हाका हे कितें अंधेर 2007 बॅच न्ही तो 2007 तेन्ना हय तुम्ही घ्या मातशें फाटीक तुम्ही मायकल लोबोचे आणि तुमचे सारखे जमा नाशिल्ले आणि आता सडनली तुम्ही येयला की तेंका सीएम करपाचे तुमचे कितें फ्रेंडशीप जाली परत कितें म्हणा तुमची परत फ्रेंडशीप जाली पयलीं पासून आसा आमची फ्रेंडशीप तशी म्हाजी सगळ्यां वांगडा फ्रेंडशीप आसा पण एक लायक दिसता तो म्हणून हांव उलयलां आनी हे अशी पत्रकार परिशदेनूय उलयतात हांव आतांच न्हय तुका आतांच दिसला आसात ते अश्यो फाटल्यान खूब हांवें कॉन्फरन्सी प्रेस घेतल्या तितून हेकाय दिल्या कॉन्फरन्सांनी प्रुडंटाक ती तुमी पळया ही प्रुडंटाक दिल्या म्हाका दिसता 5-6 म्हयन्या पयलीं दोघांची नांवां सांगला सीएमा खातीर तेचे सांगा ते दोगूय म्हाका लायक दिसता अशें दोगूय लायक लायक तशे आसात पूण हे दोन बरे आसा लायक सुयोग्य अशें आसा अशें म्हाका दिसता. तुमकां कोण आसा जाल्यार म्हाका सुचया तुमी एकदां म्हज्या तकलेन येना न्ही तुमकां बरें येता आसतलें तुमकां दिसता हांगा मिनिस्टर आनी एमएलए बी इनवॉल्ड आहा हितून इनवॉल्ड रे तेच चलयता मरे सीएम चलयता हें ड्रग्साचें डायरेक्ट हय दिसता न्ही हें हांव पयलीं पासून म्हणत आयलां सरकारूच चलयता मरे
तर आमी चलतले आमचें कितें चलतलें मागीर आतां हो विदेश पिळगांवकर परत परत कित्याक येता थंय ना पण- पर्रेकर आसतना ताणें धांवडलेलो ताका आतां कित्याक येता तो परत परत ना पण तुम्ही जेन्ना सरकारात आशिल्ले हय. तेन्ना सो अशेंच चलताले का तेन्ना अशें चलनाशिल्लें हा. तेन्ना हांवें अशें सरकार आसतना सुद्दां हांव पर्रेकरांक पत्रां बी बरोवन सांगतालो की अमके कडेन ड्रग्स चलता अशें आनी त्या वेळार भरपूर ड्रग्स धरला तुमच्या टायमार तो आशिल्लो न्ही विदेश थंय थोड्या दिसांक आसलो वर्सभर आसलो मागीर ताका धांवडलो परत अश्योच भानगडी केल्यो ताणें तो कोणाच्या आशिर्वादान हांव आसतना आयलो तेंय म्हाका खबर ना कोणाचो आशिर्वाद आशिल्लो ताका? तो आशिर्वाद आतां आतां म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचो आसा न्ही आशिर्वाद ताका तेच्या पयलीं कोणाचो आशिल्लो? तेच्या पयलीं आनीक कोणाचो आसतलो म्हाका कशें कळटलें कोणाचो तरी आसतलो न्हू पावरफूल मनशाचो म्हणून येतात ते ओके थँक्यू थँक्यू सांगलो मरे मांद्रेकरचो आशिल्लो म्हणून विलास डायरेक्ट उलय तू लाईव्ह असताना डायरेक्ट उलय लाईव्ह हमर सेकंड